Praise the Lord. Hallelujah. देवाचो आत्मो आमचे वयर आसा. देवाचो आत्मो आमकां राखता. देवाचो आत्मो आमकां सांबाळटा. कित्याक तो आमचे भितर आसा. हर एका वेळार देवाचो आत्मो आमच्या सांगताक आसा. हर एका वेळार देवाचो आत्मो आमच्या सांगताक आसा. हालेलुया. देव म्हजो मोग करता आनी देव म्हजोच मोग करता आनी हेच्या परस आनीक म्हाका व्हडलें कांय ना. म्हजो देव म्हजो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजो देव म्हजो मोग करता. राबादिनी केता रामा सुकोतोलो shakatala bla 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 sukuntro musekete urabadene ketere beso in lobuze rebe sukotro sukutana mana katalabuse ziketra bundra buze rebe ushakatala bla hantro museketrebe ushakatala bla bla dimozo mokarta rabadene ketere ben sukutolo bolo. Oh, hallelujah, hallelujah. Shakantana mana katalabo rebe diri biri biri biri. Oh, hallelujah. 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 Dios mokata. Shamana kantana mana sukuturu mana kantra. Kantra masta kantana mana kantlandra zi. Oh, shakantana देवाचो आत्मो म्हजे भितर आसा. म्हणून सगळीं जाणां देवाचो आत्मो म्हजे वयर आसा. हय, देवाचो आत्मो 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 म्हजे वयर आसा. ताना माना कांतला बोत रिजकी ओ शाला ब्ला 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 म्हजे देवाचो आत्मो Rasa Shabbatana Mujhe Devacho Atmo Mujhe Rasa Rabani Kendra Mujhe Devacho Atmo Shabbatara Barabara Hui Mujhe Devacho Atmo Leden dene mene kete remento tena muzekete drubuzikento la bolassa odamana kanto rubuzike zikindana mana kat lamanto ruburu moja devacho atmo moji vuir asa alabadana katana mana kuturubu shakadala bla 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 Shara bara 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 bara. Oh, moja devacho atmo. Shiketra budra masaka dala bla 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 bla. Dev moja bhitar asa. Dev moja bhitar vata. Dev moja bhitar vata. Vata vata to. Moja bhitar vata to. Tona mana kantle treze tramasto shikendra mandruze revete revete oshakatala bla 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 awani vashintu leita te vera te valaki leita dio maja aikta ani amaja te valaki leita revete revera suru katala bon satalaba indal la 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 shaketera bara 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 amaja te valaki leita shara bara 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 bara
Shindrobundra matraste. Oh, Jesus Christ. Rabandene Kentramo. Oh, Jesus Christaची resurrection power माझ्या भितर आसा. रेबंदने मना खेताला बोलते पुनर्जीवनपणाची शक्ती माझ्या भितर आसा. राबा देखील थांबा. सगळी जाणा जेजू ख्रिस्ताची पुनर्जीवनपणाची शक्ती माझ्या भितर आसा. लाबा देने मेने किती रे बे सोंत्रबो. Sondro bontra mantra stere be shiri re. Oh shiri biri 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 biri. Oh shiri biri 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 biri. Jesus 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 Jesus. Shabala bala 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 bala. Ramane kentana mana katalabu siri biri biri. Jesus 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 Jesus. Oh shara bara 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 bara. Jesus Christaची शक्ती माझ्या भितर आसा. Jesus Christaची शक्ती माझ्या भितर आसा. लोवांदाना mana mana katalabu trabu trabu. Sharavana mana katalavu seri biri biri biri. Jesus Christaची शक्ती माझ्या भितर आसा. Oh shala bla 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 bla. Jesus Christaची शक्ती माझ्या भितर आसा. Shara bara 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 bara. Oh shigenta mana 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 mana. Oh raba daba raba sakatala bla 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 bla. Oh shiri biri 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 biri. Jesus Christaची शक्ती माझ्या भितर आसा. तो म्हाका बळ दिता माझ्या जिवितान. तोच म्हाका बळ दिता. तोच म्हाका बळ दिता. Hallelujah. Praise the Lord. तो आमकां बळ दिता बाबा. आनी तेच्या बळा वरवीं म्हाका आनी तुका कितेंय करूं जाता. तो म्हाका बळ दिता. सदांच मतीन दवरा. तो म्हाका बळ दिता. तो म्हाका बळ दिता. कोण तो? Jesus Christ. ज्या वेळार शिपाई जेजू क्रिस्ताक धरून आयले. ताका विचारूंक लागले, तुमचे मदीं जेजू कोण? जेजून म्हटलें, हांव तो. ज्या वेळार हांव तो म्हणटा आसतना पवित्र पुस्तक सांगता ते सकला पडले. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ज्या वेळार जंय जंय हांव तो हें उतार जेजू क्रिस्तान म्हटलां थंय बापाचो आत्म्याची शक्ती तिचे थंय येयल्या. आनी त्या वेळार थंय देवाचें सामर्थ्य दिश्टी पडटा. आमेन. हांव आसा तो आसा म्हणटा. हांव पयलोच आसलो. हांव आतांय आसा आनी हांव मागीरूय आसतलो. म्हाज्या आदीं कोण ना, म्हाज्या उपरांतूय कोण नासता. प्रेज द लॉर्ड. सो बाबा आमी अशा देवाचो मोग करता. अशा देवाचो मोग करता जो देव आमच्या आदी पासून आसा. प्रेज द लॉर्ड. ह्या संवसारान बाबा सगळें आमकां मेवतलें. सगळें आमी कश्टान कमयल्यार जोडल्यार आमकां मेवतलें. पूण एक मेवचें ना तें म्हटल्यार तुज्या खोशये बगर. प्रेज द लॉर्ड. तुजी खोशी नासतना जायते मेवात तुका, पूण तुज्या खोशये बगर एक वस्त मेवची ना. तें म्हटल्यार तुवें केलेलो देवाताय मोग. आमेन. ज्या वेळार तुज्या खोशयेन तूं देवाचो मोग करताय, देवाचो मोग करता, त्या वेळार मोगाच्या बाबयनानू थंय मोगाच्या बाबयनानू एक अशी देवाची पावर आसा न्हू, अशी देवाची पावर आसा जंय तूं मोग करताय ते केन्नाच मतीन धरात. बायबल म्हणटा
मोग, बावार आनी बरो आसो. आमकां हें रिडींग फकत आमी कोणाच्या काजाराक वाचता वा वाचप घेतात वा कोणाचे काजाराचो दीस आसता तेन्ना आमी वाचता फकत तें उतर. आमकां आमी म्हणटा हें एका घोव बायलाचें उतर जावन आसा, एक काजारी जोड्याचें एक उतर जावन आसा. पूण बाबा ज्या वेळार पवित्र आत्मा म्हणूंक लागलो ना, हें तेंचे पासत उतर ना. मोग, बावार आनी बरो आसा हेतूनसून रावतलो तो म्हणटा प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जंय आमचो बारवासो आमी जी वस्तू दवरता ती फेल जावंक जाता. जंय आमचो बावाट आसा तो फेल जावंक जाता. पूण जंय आमचो मोग आसा तो मोग केन्ना फेल जावंक शकना, कित्याक तो मोग निजमोग जावन आसा आनी तो मोग केन्ना आपणाक फेल करूंक दिना. प्रेज द लॉर्ड. देखून जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 आमकां सांगता तेणी संवसाराचो इतलो मोग केलो. प्रेज द लॉर्ड. हे इतल्या मोगान सगळें कितें तें मेवता. प्रेज द लॉर्ड. आनी तुमकां आनीक कोणाच्या मोगाची अपेक्षा ना, म्हटल्यार एक्सेप्टेशन ना आसा, आनी कोणाची एक्सेप्टेशन दवरूय नाका मोगाची. आनी तो मोग कोणाक दिवकूय जायना बाबा कोणाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाच्या मोगान चला. प्रेज द लॉर्ड. जो खेरीज भाशेन ह्या दिसांनी आमी पवित्र आत्म्या सांगात इश्टागतीन चलता आनी आजचो 46 डे आनी पवित्र आत्मो मोगाच्या बाबायनो आयज आमकां डिफरंट भाशेन शिकयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो आयज काल आमी पयला एक्ट चॅप्टर 2 वर्स 47 ती देवाक वाखाणटाली आनी सगळ्या लोकांक ती मानवताली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या उतराचेर आमी नियाळ केलो. सो आयज आमी चॅप्टर 3 चेर नियाळ करया आनी एक बेस्ट देवाचो मेसेज आनी ते थंय अशें बरयलां. एक्ट चॅप्टर 3 लंगडो मनीस बरो जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? लंगडो मनीस बरो जाता. हालेलुया. सो पवित्र पुस्तक सांगता पेद्रू आनी जुवांव सांजेचे 3 वाजता प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना करून देव मंदिरान वेताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां आमी सजमोन घेवंक जाय. पेद्रू आनी जुवांव पयले प्रार्थना करून गेले. ते म्हटल्यार मोगाच्या बाबयनानू वयर उचल्या कुडान आमी पळयता एक्ट चॅप्टर 2 वर्स 12 जे ओलीव दोंगरा उपरांत जेरुसलेमाक गेल्या उपरांत शीस मोगाच्या बाबयन एका वयल्या कुडान मागणें करताले. पूण आतां म्हणटा देव मंदिरान प्रार्थना करून वेताले. प्रेज द लॉर्ड. सो दुसरे लायनीन उतर म्हणटा एका जल्माच्या लंगड्याक उबारून व्हरताले. प्रेज द लॉर्ड. सो पेद्रू आनी जुवांव सांजेच्या 3 वरांचेर देव मंदिरान वयताले आनी वयता आसतना मोगाच्या बाबयनानू एका जल्माच्या मोगाच्या बाबयनानू लंगड्याक उबारून व्हरताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जल्माच्या कितें करतले? लंगड्याक उबारून व्हरतले. प्रेज द लॉर्ड. आतां खंय आमकां सजमोंक घेवन जावो तो एक व्हरताले ह्यो मनीस एक लंगडो जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो मनीस एक लंगडो जावन आसा आनी तेका उबारून कोण तरी व्हरतात म्हटल्यार तेका थंय चलोंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सदांच मुतीन दवरचें तेका थंय चलोंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जाणा? पवित्र पुस्तक म्हणटा एक जल्माच्या लंगड्याक जो लायफान उबो रावंक केन्ना जायना. सदांच मुतीन धरा. तेका केन्ना उबो कसो रावता तें खबर ना. ओके. तेका आपल्या जिवितान कशें चलता तें खबर ना. ओके. सो हें कांयच तेका खबर ना
आमी ह्या पांयान चलता आमकां खबर आसा ह्या पांयान आमी चलता जाल्यार ह्या पांयान आमकां चलोन खंयी वचोंक जाता, खंयी वचोन धांवत वचोंक जाता, खंयची वस आमकां हाडूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. एका जल्माच्या लंगड्याक मोगाच्या भाव भयणांनो, ज्या वेळार जल्माचो लंगडो म्हटल्यार जालें अशें ना, जल्माचो लंगडो म्हटल्यार मोगाच्या भावांनो पळयात तेजी लायफ कितें आसतलें. सकाळी जेन्ना उठ्ठा आसतलो त्या वेळार तेका संपूर्ण कांय मोगाच्या भाव भयणांनो न्हांक पासून सारकें गावना आसतलें घडये आनी कितले तेका सदांचे दिसपाटे जिवितांतले प्रॉब्लम्स आसतले, तरी पासून तो मोगाच्या भाव भयणांनो आपल्या जिवितान चलतालो. प्रेज द लॉर्ड. एक लंगडो जल्माचो तेका केन्नाच कांय करूंक येना, तो दुसऱ्याचेर डिपेंड आसता. प्रेज द लॉर्ड. एक जल्माचो लंगडो सदांच मोठीन धरात, तो दुसऱ्याचेर डिपेंड आसता, तो केन्नाच आपल्याचेर डिपेंड ना. प्रेज द लॉर्ड. तो तेका कमोवंक जायनासलें, तेका खंयचें दुडू मेळोवंक जायनासलें, जोडूंक जायनासलें, आनी हें करता आसतना मोगाच्या भाव भयणांनो तेची लायफ कितें जावन आसलें, तेका उबारताले, उबारून तेका व्हरताले आनी देव मंदिरान भितर सरतल्या लागीं भीक मागोंक ताका दवरताले. प्रेज द लॉर्ड. सो तो एक भिकारी आसलो, तो एक जल्माचो लंगडो आसलो, तो दुसऱ्यार डिपेंड आसलो, तसो तो संपूर्ण आपलें काम कोण आपणाक दीत का म्हणून तो तेंचेर डिपेंड आसलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायतीं जाणां म्हणटात असलें लायफ आमकां मेळसर आमकां लायफूच नाका. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक अशें जल्माक आसल्यार केन्ना मोगाच्या भावान तुमी चिंतून पळयल्यार तो ज्या वेळार भुरगो आसतलो, ज्या वेळार तेच्या मम्मा डॅडीन तेका पळयला आसतलें, तो जल्माचो लंगडो म्हटल्यार त्या मम्मा डॅडीक सगळ्यान व्हडली दूख जाल्या आसतली. कित्याक ह्यो लायफ टायम आपल्या हातांनी चलोवंक शकना, आपल्या पांयांनी चलोवंक शकना आनी कसलेंच काम करूंक जायना बाबा. प्रेज द लॉर्ड. सो मम्मा तेची डॅडा तेची ज्या वेळार तेका पळयलो आनी अपसेट जाली आसतली. कित्याक एक भुरगो आवय बापायक आपल्या आदार, पूण ह्यो भुरगो आवय बापायचो आदार सोडून मोगाच्या भावान तेका आदार दिवचो पडटालो. प्रेज द लॉर्ड. लायफ इजी ना मोगाच्या भावान. दुसऱ्याचेर डिपेंड रावणें हें लायफ सगळ्यान एक अपसेटनेस लायफ, एक दुखीभर लायफ. कित्याक ज्या वेळार तुका तुज्या अस्तंगी जें काम करूंक जायना त्या दुसऱ्यांचेर डिपेंड रावता बाबा, त्या वेळार मोगाच्या भाव भयणान तूं सगळ्यान एक दुखी मनीस ह्या संवसाराचो. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तुका तुज्या अस्तंगी कांय करूंक जायना, पूण तुका तुजी लायफ दुसऱ्याचेर भेटोवची पडटा. प्रेज द लॉर्ड. आयज मोगाच्या भावान कितलीं जाणां अशीं आसात जी आपल्या शिकपणान आपल्या त्रासान बेडाचेर आसात आनी तेंचो सांबाळणारो कोण तरी कोणूच ना, पूण तेंकां दुसऱ्याचेर कोणाचेर तरी डिपेंड रावचें पडटा. हालेलुया. मोगाच्या भावान ह्या भिकाऱ्याची कितें कंडिशन आसतली मोगाच्या भावान. सदा भाशेन ल्हान भुरगो आसले भाशेन तेका सजमलें हेच्यान कांय जायना, सो सदांच मतीन धरात घडी तेची आवय बापूय नासतली, जें कितें तेका बरयताली, जें कितें तेका पयशे जोडून हाडटाली ती पासून घडी नासतलो. देखून मोगाच्या भावान तो आतां कितें करतलो तर तेका कोणाक तरी सांगतलो आनी तो वचोन भीक मागतालो. प्रेज द लॉर्ड. भीक एक उतार म्हणूंक जाता भीक, पूण ज्या वेळार भीक म्हणटात त्या वेळार मोगाच्या भावान सगळ्यान खालची जागा जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमकां सांगता, तुमी हांव विजन सांगता, तुमी लायफान केन्नाच भिकारी आसच्यात ना, केन्ना गरीब जावच्यात ना, केन्ना तुमकां दुसऱ्या लागीं मागोची गरज पडची ना. कित्याक तुमी एका राजाची भुरगीं आसात. आमेन. तुमी दुसऱ्याक दिणारी जाताल्यात, सदां दुसऱ्याक दिणारी जाताल्यात. तुमी कोणा लागसून मागच्यात ना, तुमी दुसऱ्यांक दिताल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां असली मदत येवन मेळटली, असली मोगाच्या भावान तुमकां देव तुमकां मदत घालतलो. तुमकां एक देवदूत धाडटलो, तो देवदूत तुमकां ऑटोमॅटीक मदत करतलो.
प्रेज द लॉर्ड. थोडी जाणां म्हाका भाव म्हणटात, ना ब्रदर आमचे लागीं कांय नासता. म्हजे भाव सांगता आमचे लागीं एका टायमाक कांय नासता, पूण सडनली असो डिवायन हेल्पर येता आनी तो आमकां हेल्प करता आनी आमचें काम जाता. प्रेज द लॉर्ड. सो तूं चिंतुच्या आदी देव तुजें चिंतता. तूं चिंतताय ती तुजें चिंतप थांबता, पूण देव चिंतता ती तुजें चिंतप पुरें जाता. आमेन. सदांच आमचें चिंतप हें देवाचेर घालूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. तुजें चिंतपाचेर तुजें चिंतप आसचें न्हू, वा तुजें चिंतपाचेर तुजें डिपेंड रावचें. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जंय तुजें चिंतप आसा थंय देवाचें चिंतप स्टार्ट जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुजें चिंतप मोगाच्या मनान फुडें पावोंकूच जायना. तूं सरताय थंय देवाचें चिंतप स्टार्ट जाता बाबा. प्रेज द लॉर्ड. आनी मोगाच्या बाबायन खेरीच भाशेन पवित्र पुस्तक सांगता ताका उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरांत सरताल्या ताणें भीक मागच्याक दिसपट्टी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटात त्या दारा सरशी ताका दवरताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो ताका कोण व्हरतालो आनी सुंदर म्हणटात त्या दारवट्याशी ताका दवरतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सदांच मोठीं सुंदर म्हणटात त्या दारवट्याशी. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमकां फाटल्यान 10:25 प्रेयर आसली, त्या वेळार हांवें तुमकां सांगलां. कितें सांगलेलें हांवें तुमकां? जी जुन्या करारान जें टेंपल बांदलेलें शलोमोन राजान, तें टेंपल मोगाच्या बाबायनान जेजू क्रिस्त आसलो तेन्नाय पासून तें टेंपल आसलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेन्ना पासून तें टेंपल आसतालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो हांवें तुमकां तेची हिस्ट्री सांगली. कशें जेजू क्रिस्त येवच्या आदी 350 वर्सां 340 वर्सां आदी कशा भाशेन तें टेंपल परतून बांदलें गेलें आनी त्या टेंपलाक हांवें तुका सगळें सांगलेलें कशा भाशेन आतां त्या टेंपलाची हिस्ट्री आसा ती जेरुसलेमाचें मंदीर आसा ती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो मोगाच्या बाबायनान ही तीच मोगाच्या बाबायनान मंदीर जावन आसली जे शलोमोनाची मंदीर आसली तीच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी त्या मंदिरान सुंदर, प्रेज द लॉर्ड, सुंदर म्हणटात ते सगळीं जाणां म्हणा सुंदर म्हणटात त्या सगळीं जाणां म्हणा सुंदर म्हणटात त्या मंदिराच्या गेटी लागीं ताका दवरलेलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. इंग्लिशीन थंय जर पळयल्या जाल्यार थंय बरयलां ब्युटिफूल गेट. हालेलुया. द ब्युटिफूल गेट म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जाणा तेची जर ते गेटीची जर तूं हिस्ट्री काडटाय जाल्यार तर ती गेट ब्युटिफूल गेट कित्याक म्हणटाले जाणा? कित्याक जाणा ती गेट ना बाबा पुऱ्या भांगारांनी आनी रुप्यांनी ती गेट तयार केलेली आसली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कितून तयार केलेली आसली? भांगारा, गोल्ड आनी सिल्वर हितून ती तयार केलेली आसली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हेवळ्यो भाशेन ते गेटीक म्हणटात याफेशा. याफेशा म्हटल्यार मोगाच्या बाबायन ब्युटिफूल गेट. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आदल्या काळान तेका गिफ्ट ऑफ वेल्थ म्हणटाले, म्हटल्यार एक संपत्तीचें दार वा गिरेस्तकायेचें दार. प्रेज द लॉर्ड. हांव तुमकां तेची मातशी हिस्ट्री सांगता. ताची जी हायट आसली ती 20 फीट हाती इतली आसली आनी ती 40 हात रुंद आसली, म्हटल्यार 50 हात उंच आनी 40 हात रुंद. प्रेज द लॉर्ड. आनी ते गेटीक मोगाच्या बाबा एक गोल्डचें ग्लिडिंग कशें आसता वा एक तुका प्युअर गोल्ड कशें तेका गोल्ड भाशेन आमी हें करता वा खंयच्या वस्तूक आमी गोल्डान बुडयल्या उपरांत ती गोल्ड जाता त्या भाशेन तेका तशें तेका केलेलें आसलें वा तेका बनयलेलें आसलें. प्रेज द लॉर्ड. तेका पुरे रित्यान गोल्डान कवर केलेलें आसलें. जे सुंदर गेट आसा ते गेटची ह्या भाशेन हिस्ट्री आसा.
आणि त्या गेटीक मोगाच्या बाबायन 9 दरवाजे असले. प्रेज द लॉर्ड. सो ती तुम्ही मनशात एकूच देव मंदिरात एकूच गेट असली अशी ना, पण 9 गेटी असल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि ह्या 9 गेटीमध्ये काय सोबीत काय त्याका केलेली, इतली सोबीत काय ते केलेली, त्याच्या भाषेन मोगाच्या बाबतीत सोबीत काय पोकूच नसतले तुम्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जे शलोमोनाची जी मंदिरं असली ना ओल्ड टेस्टमेंटात, तुम्ही आयकॉन जाणा असता बाबा, जायती जाणा येताली. प्रेज द लॉर्ड. घडी मोगाच्या वाण नेटवर्क प्रॉब्लेम जायत, कितें तरी प्रॉब्लेम्स जातात. सो इंटरनेट जर बंद जालें जाल्यार हांव कंटिन्यू घेवचो ना. सो जितले वगत चालू रावता. हालेलुया. हालेलुया. सो म्हाका ब्युटिफूल असली, इतली ब्युटिफूल असली, त्या गेटी भाशेन गेटूच ना. प्रेज द लॉर्ड. आणि ते जे देव मंदिर बांधलेले त्याच्यात हालेलुया.